कलंगूट एक इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जालां, वर्ल्ड फेमस जालां. आनी जेन्ना खंयचेंय डेस्टिनेशन वर्ल्ड फेमस जाता तेन्ना ताजे बरोबर बऱ्यो वायट गोश्टी येता. आतां कलंगूट बऱ्यो वायट गोश्टी खूब आयल्या. आतां अशें लोक म्हणपाक लागल्या की कलंगूट एक दुसरें थायलंड जावपाक लागला. आनी जेन्ना कोणी थायलंड म्हणटा तेन्ना थायलंड म्हणटकीर दोळ्या मुखार येता तो सेक्स टुरिजम. खरेंच कलंगूट थायलंड जावपाक लागला आनी हांगा खरेंच सेक्स टुरिजम वाडपाक लागला आनी प्रोस्टिट्यूशन खूब वाडटा काय ना हो सद्या गोंयकारांनी फुडें आमी हाडपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून आमी स्पेशल रिपोर्ट घेवन आयला आनी आमी आयज कलंगूट आयल्या पळोवपा खातीर की कलंगूटची परिस्थिती कितें आसा आनीक हांगा रस्त्यांचेर जे सगळे कडेन चलता ते ओपनली प्रोस्टिट्यूशन चलता काय ना. सो आतां आमी भोंवया कलंगूटाक आनी पळोवया की कशी परिस्थिती आसा कळंगुटे आनी हांगा खंयच्याय परिस्थितीन की थायलंडा कडेन कितें साम्य आसा काय ना ते आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया. विदाउट लायसन्स सलूनाचें लायसनां घेवन वेलनस सेंटराचें लायसनां घेवन आनी हायकोर्टाच्या हितून आहा हेचेर अकॉर्डिंग हायकोर्टाच्या रुलाच्या हितून आहा बुकान आहा की क्रॉस मसाज इज नॉट अलावड. पूण हांगासर तूं खंयसर खंय मॅजीक हँड आहा हे पळय हांगासर हें आहा आनी ते म्हणटा कितें हॅपी एंडींग मिलेगा. तूं पयशे ऑनलायन पासून तूं पयशे कितले तुका दिश्टी पडटलें. यू वील एन्जॉय द प्लेजर ऑफ थायलंड बँकॉक बीन थंय आहा. आमच्या टेम्पलाच्या फाटल्यान तूं पयशे थंयसर आहा बोर्ड लायलेले टेम्पलांक पासून सोडूंक ना. सो हें म्हणटा इतले लोकांक दिश्टी पडटलें तुमकांय दिसूंक जाय न्हू तें. हें मेन काम आमच्या पंचायतीचें आनी पुलिसांचें. सो हांव म्हणटा कितें करा सगळें. पुलीस फुड्यानसून वयता ते उबे आसता ते तांकां पुलिसांक भियात ना ते. हांव नगो पुलिसांक कित्याक भियाना ते. आमकां तरी पयल्यार मातशें सायडीक सरता आनी लिपता ते. पूण पुलीस फुड्यानसून वता जाल्यार ते ओगीत रावन पळयता बिंदास कित्याक तें म्हाका कांय सोजमना वयरसून तांकां कोण सपोर्ट करता काय कितें करता पळयता. हे आसात कळंगूटचे रस्ते. सदचे भशेन पर्यटकांनी फुलून गेल्यात. कळंगूट भारतांतली एक मुखेल नायट लायफ डेस्टिनेशन आशिल्ल्यान हांगा रात जाता तशी हांगासरली गर्दी वाडटा. हांगा येवपी चडशे लोक निव्वळ एंटरटेनमेंट खातीर रिलॅक्स करपा खातीर आनी अनवायंड जावपा खातीर येतात. पूण कांय लोक हेर गैरकृत्यां करपाक येतात. ताचे खातीर कळंगूटचें नांव बदनाम जाता. बाराक लायसन घेतला तेंच्यांनी वयल्यान ह्या फ्लोराक ह्या शॉपाक लायसन घेता आनी चलयता त्या शॉपान तहें CRZ ना CRZचें परमिशन ना. मागीर ऑक्युपन्सी रेजिडेन्शियल आहा कमर्शियल एक्टिविटीज करता. खूब खूब पॉयंट्स खूब आहा ते. कळंगूट कितें चल्लां हें हांगाच्या स्थानीक लोकां परस चड आनी कोणाक खबर आसतलें. कांय लोक भयान कॅमेराचेर उलोवपाक तयार नाशिल्ले. पूण हांगासरलो एक जागृत नागरीक कुंदन केरकर आनी दाखवे लिपय करिनासतना आपली सडेतोड मतां उक्तायलीं. कालांगुटान न्हू पयलीं मसाज पार्लरां आसलीं एक 30-40 तरी मसाज पार्लरां आसलीं पयलीं. हांवें एकदां पयलीं तेन्ना RTI घातलेलें. सो आतां हांवें परत फाटीं RTI घातलेलें न्हू. आतां न्यू कितलीं लायसनां आहा काय म्हणून. सो म्हाका तेणें 55 लायसनाची कॉपयो दिल्ल्यो. मागीर हांवें ती चॅक केली तितून पळय जाल्यार न्यू अरावंड 35 लायसनां न्यू आहा. न्यू म्हणजे कितें फ्रॉम हे आतां न्यू पंचायत जाल्या पळय तेन्नाच्यान ते फ्रॉम 22 टू 23 पासून आसले ते. 24चे आतां हय 1 वर्सा 35 न्यू लायसनां दिल्या. म्हणजे हांव कितें म्हणटा कालांगुटान एक 100 मसाज पार्लरां आसा म्हणजे कोणाक ती मसाज पार्लरां आनी सर्टन थोडी मसाज पार्लरां आहा न्हू ती 12, 1, 2, 3, 4, 5 उजवाडासर बंद थोडी चालू आसा. हांव नको कोण रातचे इतले सकाळचे मसाज करूंक येता पळय ते कोणूच एक्शन घेयना. पुलिसूय एक्शन घेयना आनी कोणूच एक्शन घेयना. कितें चल्लां तें म्हाका कांय समजना. उलयलें काय मागीर आमचेर मागीर राग काडूंक सोदता. म्हणजे तेका मेवनी तेका मेवनी असलें आमकां आयकोंक येता. कोण कोण आमकां सांगता अरे तुजेर बेजार आहा मरे हो तुजेर तो बेजार आहा. अरे हांव कितें म्हणटा आमचेर कित्याक बेजार जाता तुमी. जे कोण वायट करता पळय तेंचेर बेजार जाय मरे. आमी बरें करपाक सोदता मरे. आमी नाका जाल्लेलें पळय चल्लां पळय तें आमी बंद करूंक सोदता. तुमी आमचेर बेजार जाता आमकां रावतात तुमी. मेवनी तो मेवनी म्हाका हांव तेका दाखयता. हें कितें आमी कितें चोरलां कोणाचें काय खाल्लां कोणाचें काय हॉटेलाचे धंदे करता आमी. करता तांकां धरा न्हू म्हणटा हांव. करता तांकां धरा मरे. तेंचेर राग काडा आमचेर राग काडूंक सोदता. हांव तेका लागून मागता आमचे वयर बोल्ला पळय CM आमचो होम मिनिस्टर तेणें मातशें सारकें पळोवचें. फाटल्यान तेणें स्टेटमेंट केल्लें कोणाच्या फुडल्यान तर टावट्स दिसले जाल्यार आपूण अशें एक्शन घेतलो तेजी लायसनां कॅन्सील करतलो हें करतलो तें करतलो. खंय आहा तर ती लायसनां. आनी मागीर आतां
जेन्ना आमी हायकोर्टान गेले आनी जेन्ना पळय हें जालें तेन्ना सगळे म्हणाले CMन ऑर्डर दिली आनी सगळे हें बंद जालें मसाज पार्लर. CMन ऑर्डर दिले आमी हायकोर्टान आमी कित्याक गेल्ले तर ते हायकोर्टाची ऑर्डर आहा म्हणून ते बंद जालें न्हू. CMची खंयची तर एक्शन ती आतां तरी घे म्हणटा हांव CMक एक्शन. मातशें तरी सुधराय आमच्या कालांगुटान. आनी MLAकूय मातशें म्हणटा तुका खबर ना चडश्यो गोश्टी मातश्यो तूं मातशें शितेर दी आवटेन मातशें लोकांक विचार कोणाक खूब चल्लां हांगासर पंचायतीन तुजे हे आहा मेंबर आहा थोडे पळय तेंकाय मातशें विचारूंक जाय. खूब चल्लां हांगासर. हायकोर्टाच्या निर्णया उपरांत हांगासर उघडपणान चलतली डान्स बारां बंद जाली. पूण ताणें शिंदळकेची समस्या सोंपयली काय वेगळ्या फॉर्मान चालू आसा तें पळोवया. आतां टावट्स पळय टावट्सांक आमी कांय एक्शन आमी कांय करूंक शकना. आमी जर तेंकां हात उखल्लो कितें केलें जाल्यार मागीर पुलीस आमचेर हें घेतले आमचेर केसी रजिस्टर जातले FIR रजिस्टर जातले. सो आमी करूंक शकना न्हू. सो पुलिसांनी तरी करूंक जाय. हांव म्हणटा कितें आमी आतां हांव आतां कालांगूटचो आतां फ्रॉम शिमेर म्हणटात आमचें जांबळेश्वर टेंपल आहा थंयसून तर स्टार्ट करचें न्हू. अजुनूय वयता थंयसर आमकां टावट्स दिसता. डॅन्स बारां बंद जालीं आमी सोजमारले डॅन्स बारां बंद जाली काय टावट्स वयतले म्हणून. पूण डॅन्स बारां बंद जाली तरी पूण टावट्स आहा आनी टावट्स अजुनूय भोंवतात कालांगुटान. सालिगांव जंक्शनाचेर आमी पळयता कितले फावटी पोरवरी पळयता नवताराचें हॉटेल नवतारा हॉटेलाशीन मागीर आनी खंय हे बारीक जंक्शनाचेर चालूच आहा ते. हांगासर पयशे जाले थंयसर न्यूटनाचे कुशीक थंयसर आसता टावट्स. हांगा सेंट जोझफ इस्कॉलाच्या फुडें गेले थंयसर टावट्स आहा. ते मैफील म्हणून डिस्को आहलो तेंची मसाज पार्लर चलता. तेणी एक सरपंच आमचो बरो आहा सरपंच काम करता सेक्रेटरी ओके आहा. हांव कितें म्हणटा जेन्ना तुमी आतां कालांगुटान कितें आतां पळय फॉर एग्जाम्पल एक लोकल कितें करूंक सोदता जर एक रूम काडटा वो हें कितें तेन्ना तुमी रोखडेच ऑब्जर्व करता ते आनी तेचेर रोखडेच ताका तुमी एक्शन घेता. सो सेम वे तुमी असले इलिगलिटी चलता पळय तेंचेर कित्याक एक्शन घेयना काय म्हणटा ऑब्जर्व करून. लोकांचीच वाट पळयता तुमी कंप्लेन करपाक. लोकांनीच कंप्लेन केल्यारूच तुमी एक्शन घेतले. एक्शन घेया न्हू तुमचे हितून एक्शन गांवचे तुमी गांवच्या लोकांक लागून एक्शन घेया म्हणटा हांव. जेन्ना गांवच्या लोकांचेर एक्शन घेवंक शकता तुमी भायल्याचेर कित्याक घेयना काय म्हणटा हांव एक्शन. सो एक्शन जावंक जाय तेजेर नाल्यार हें आमकां सेफ ना आमी कालांगुटान आमी अजुनूय. तर सलूनाचें लायसन गेलें तर भितर हेअर कटिंगूच करता काय आनी कितें करता तें तुमी पळोवंक जाय न्हू वचून. आमी पळयतले आमकां एलावड ना न्हू वचपाक. आमी प्रिमायसेसान गेले जाल्यार ते आमच्या ट्रेसपासिंगाची केस घालतले. सो हें पंचायतीचें काम पंचायतीन वचोंक जाय. फाटल्या दिसांनी हांवें आयकलेलें पंचायतीचे स्टाफ तेंक वयताले म्हणून इन्स्पेक्शनाक म्हणजे चॅकिंगाक. आतां हांव नको तेंच्यांनी कितें चॅक केलां सगळीं चालू आसली ती चालूच आहा अजून पासून कांय बंद जावंक ना. आमी थंयसर एक इलिगल म्हणून आमी तें बंद केल्लें सोल म्हणून. आतां थोड्या दिसांनी पळय जाल्यार तें आतां चालू जालां. सरपंचाक विचारलें सरपंचान मातशें लेटर दिलां DYSPक लेटर केलां आनी हेका हेल्थाक लेटर केलां की हेका लायसन ना कांय ना सो तुमी हेचेर एक्शन घेवचें म्हणून. हांव म्हणटा कितें सरपंचान लेटर केलें बरी गजाल. DYSPक लेटर केलें तुवें हेल्थाक लेटर केलंय. तूं कित्याक वचोन थंय चॅक करिना दिसाचो वच चॅक कर लायसन ना पुलिसांक घेवन यो सांग बंद कर इलिगल वच काबार. तोही एक्शन घेतलें जाल्यार बंद जाता न्हू तें. आमी वचोन तांकां सांगलेलें तेन्ना बंद केलें तेन्ना. सो सरपंच वतात आनी सेक्रेटरी वतात तर पुलिसांक घेवन जाल्यार तें बंद जाता न्हू. सो हांव म्हणटा तोहें कर बंद कर लोकांक खोशी कर कालांगुटच्या म्हणटा हांव. इतल्यो यंत्रणा आसूनय हो टावट्स आनी प्रॉस्टिट्युशन्स बेकायदेशीर आनी अनैतीक धंदे चालूच आसात अशें कांय स्थानीक आरोप करतात. हय आमी पेटिशन घातलेलें डिसेंबरान एक्शन जाली तेजेर. डिसेंबरान एक्शन जावन 11 तेन्ना सो कॉल्ड डॅन्स बारां ती सील जाल्ली अंडर हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर. गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान हें केल्लें सील केल्ली ती विथ द हेल्प ऑफ डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळे. सो ती 11 सील जाली. मागीर तेच्या उपरांत आनी एक फुडें आहलें नोटरियस तितूंतलें 13तलें तें मागीर आपूण तेंच्यांनी बंद केलें आनी कितें डेमोलिश बीन थोडें कितें केलां. आनी एक उरलां कित्याक ताका गोवा हेची पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची हें आहा म्हण आजून आतां मेन पेटिशन आजून येवंक ना एकदां येयल्लें तें. सो आतां हें चालू आहा कितें कोणाचे एक एकलो MCA फायल करता सो हें चालू आहा. पूण सद्या तरी डॅन्स बार सो कॉल्ड बंद आहा. पूण आमी आयकलां आतां सद्या आनीक 2 जाणांक लायसनां मेवल्या म्हणून म्हणजे 2 चालू जाल्या म्हणून आयकलां. आतां लायसनां कितें दिल्या तें आमकां खबर ना तें आतां पंचायतीक विचारचें पडटलें. हांव म्हणिना कितें पंचायत स्ट्रीक्ट एक्शन घेयना पंचायत स्ट्रीक्ट एक्शन घेता सर्टन थिंग्साचेर. पूण सर्टन थिंग्स आसता न्हू ज्यो गोश्टी पळय आपणाक खबर आसता न्हू आसतना मुद्दम जाणा आसतना तांकां लायसनां दिवप. फॉर एग्जाम्पल सलूनाक म्हणून लायसनां थोडे घेतात मसाज पार्लर चलयतात. आनीक कोण कसलें वेलनस सेंटराक म्हणून हें घेता मसाज पार्लर चलयता. सो तें सारकें न्हू. आनी जेन्ना पंचायतीक खबर आहा न्हू की ह्या मसाज सेंटरांनी कितें चलता पळय तें कशें इलिगलिटीज करता आनी कशें ट्युरिस्टांक सोदायता पळय तें. सो तेन्ना ती लायसनां बंद जावंक जाय न्हू. सो ती लायसनां बंद जावची म्हणून ती लायसनां वाडोवंक लागल्या. ताका लागून कालांगुटान खूब आनीक
आमी सोजमारले आतां ही डॅन्स बारां बंद जाली जाल्यार घाण काबार जातली म्हणून पूण डॅन्स बारां बंद जावनूय आजुनूय चालू आहा हें कित्याक मसाज पार्लरांक लागून आनीक सुबेज वाडोवंक लागला जातात न्हू आमकां कितले कस्टमर मेवतात कस्टमर डायरेक्ट सांगता आमको लेके गया वो ये सर्वीस देगा वो सर्वीस देगा म्हणून सांगता म्हणटा भितून गेले उपरांत मागीर म्हणटा ते बाउन्सर येता म्हणटा आमकां मारता म्हणटा पयशे घेता आनी धांवडून घालता म्हणटा 20,000 ती सेम जे डॅन्स बार सो कॉल्ड डॅन्स बारांनी चलताले पळय सेम थींग थंयसर मसाज पार्लरांनी चलता आनी मसाज पार्लरां ती कमी जावची म्हणून आनी वाडोवंक लागल्या आतां हांव न्हू कोणाच्या आशिर्वादान वाडटा पळय ती पूण सुबेज जाल्या ती आतां ते आमच्या कालांगुटाक अजुनूय सेफ ना आमी कालांगूट बागा रोड सारको हॅपनिंग रोड तेका खूब डिस्को हें आहा तेजो पब्स आहा हें तें आहा हय टिटो लेन सो थंयसरूय मातशें चलता म्हणून आमी आयकलां आनी थंयसर दोन तीन अशे नोटोरियस डॅन्स बारां चालू जाल्या म्हणूनय आमी आयकलां लोक सगल्यांक खबर ना आमच्या MLAकूय खबर ना की MLA आमचो सगल्याकूच भोवना न्हू तो कितें आपल्या हितून आसता तो कितें आहा तें हें पंचायतीचें काम MLA सगल्याकूच बारीक हें चॅक करूंक भोवंक शकना न्हू सो पंचायतीन पळोवंक जाय न्हू पंचायतीक आतां कॉल न्ही एकदां जेन्ना तुका तुज्या कानार पडलें काय तुवें वचून एक्शन घेवंक जाय न्हू थंयसर दुसऱ्यांक उलोवपाक चान्स दिवंक ना तो आतां येवन तो देवाचो मनीस पळय तो येयलो तेणीन पळयलें आनी तो म्हणटा आपले तकली सुन्न जाली आनी म्हणटा आपणाक म्हणटा कितें जालें म्हणटा पळोवन म्हणजे आनी तेका हें जालें म्हणजे आनी नॉर्मल मनशाक कितें जातालें सांग म्हाका तूं हांव आतां टिटोज लेनी भितर आनी टिटोज लेन ही कलंगूटची मोस्ट पॉप्युलर लेन आसा हांगा आतां तुमी पळयतले म्हज्या फाटल्यान हजारांनी ट्युरिस्ट आसा एक महासागर आसा ट्युरिस्टांचो आनी इतली बोवाळ आसा सगळे वटेन म्युजीक चालू आसा सो ह्या केवसां भितर हो ट्युरिजम हांगा चालू आसा आनी हातूंत तुमकां गोंयकार वखदां सुद्दां सांपडपाचो ना हे वेगवेगळ्या जगांतल्या आनी भारतांतल्या भागांतल्यान हांगा लोक आयिल्ले आसा मजा करपा खातीर आनी हांगा कितल्योश्योच वेगवेगळ्यो गोश्टी आसा आमी आतां उदवच्यान एक कलंगूट रावंड मारून पळयलो आनी आमकां कितल्योश्योच गोश्टी दिश्टी पडल्यो एक म्हणजे आमी लोकां कडेन जेन्ना उलयले तेन्ना कळ्ळें की हांगा कितलीशींच 50च्या वयर मसाज पार्लर आसा आनी ह्या कांय मसाज पार्लरांनी हे प्रॉस्टिट्युशनाचें काम चलता अशे तरेचो आरोप कांय लोकांनी केला सो त्या शिवाय लोकांक जो प्रॉब्लेम आसा तो हे जे वाटेर टावर्स रावतात हे टावर्सांचो तांकां लोकल लोकांक खूब त्रास जाता कारण ते ट्युरिस्टांकय बीन हॅरास करता आनी लोकल लोकांकय हॅरास करता फाटले कितलींशींच वर्सां पासून लोक हांचे टावर्साच्या अगेन्स्ट उलयता आनी तांकां बंद करपा खातीर प्रयत्न करता आनी इवन हायकोर्टान गेले हायकोर्टान इवन ऑर्डर दिली आनी कांय सगळ्यांत मोठो एक रिलीफ म्हणटा तो हांची डान्स बारां बंद जाली जवळ जवळ 12 डान्स बार्स बंद जाली पूण आतां अशें म्हणटात की डान्स बारां सोंपलीं पूण आनीक नवी बारां आयलीं आनी मसाज पार्लर्स आयल्या आनी मसाज पार्लराच्या नांवाचेर हे परत तरेचो हो धंदो कांय जाण करता अशे तरेचो आरोप तांचे लोकल लोक करता सो आतां अशी परिस्थिती आसा की कलंगूट आतां केन्ना क्लीन जातलें केन्ना प्रॉस्टिट्युशन मुक्त जातलें हें आमकां खबर ना आनी हाका कोण सपोर्ट करता आनी कित्या खातीर करता हें पळोवचें पडटलें कारण कलंगूट तशें फाटली डास बार बंद जावन सुद्दां तशें व्हडले बदल तशें पडना आनी आमकां सगळे कडेन टावर्स उबे रावचे पडटाले चडशे मसाज पार्लर आशिल्ले ज्या जाग्याचेर त्या मसाज पार्लर आनी स्पाच्या भायर कितलेशेच टावर्स आसताले आनी आमकां पळोवन मागीर कितलेशेच लोक भितर वताले सो हें क्लियर आसा की अजून टावर्स आसा आनी अजून कांय कडेन हे गोश्टी चलता हातूंत दुबाव ना सो हाजेर ऑथॉरिटीजांनी जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आनी कलंगूट कायमचें प्रॉस्टिट्युशन मुक्त जावपाक जाय क्लीन जावपाक जाय हांगा सगळ्यो त्यो गैरकृत्य चलता जी कांय रॉंग गोश्टी करता ते क्लीन करून परत एकदां कलंगूटाक पयलींचो एक दर्जो मेळपाक जाय एक क्लीन ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावपाक जाय कारण जे आतां हळू करून कलंगूट थायलंडच्या वाटेर वता ते ना जावपा खातीर लोक कितलेशेच धडपडटा गांवचे लोक आसा ते खूब कंठाळ्या ह्या गोश्टीक सो पंचायतय आपले बरें काम करता अशें ते म्हणटा पूण एफर्ट खूब कमी पडटा पंचायत पोलीस आनी बाकीचे डिपार्टमेंट आसा सगळ्यांनी एक जावन जर ह्या कलंगूट क्लीन करपा खातीर जर मोहीम उगडली जाल्यार कलंगूट कंप्लिटली प्रॉस्टिट्युशन मुक्त आनी सगळे बाकीचे गैरकृत्य मुक्त जावपाक कांयच वेळ लागचो ना गोमंतक TV खातीर हांव निरज नायक.